करपाक शिकयना, योगा मेंटल बॅलन्स बरो दवरपाक शिकयता. पूण आयज ह्या सरकाराचो आनी ह्या सिस्टमाचो आनी ह्या BJPचो मेंटल बॅलन्स हितून हाल्ला हें कळटा. तो सांगता आमकां की पयलीं आमी आयुश आनी आमी करताले म्हणून आमी ते सगळे करूंक शकले ना. पूण चोरी जाली ना ही सगळी चोरी आमकां जेन्ना कळ्ळी की हेंच्या कडेन टेंडर ना, हेंच्या कडेन एस्टिमेटेड कॉस्ट ना, हेंचे कडेन बिलां ना, हेंचे कडेन कांयच ना, झिरो. RTI रिप्लाय दिला की हेंचे कडेन कांयच ना. आतां ते एकठांय करपाक लागले आनी आमकां सांगता दिता म्हणटा आतां तूं यो दिता. पूण तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटान आमकां दिले की इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल. ते एकूच डिपार्टमेंट न्हू, वचात थंय हेंची लूट आहा. सो बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे आयज तुमकां सांगिना, आमी थोड्याच दिवसांनी परत दुसऱ्या डिपार्टमेंटार वयतले हेंकां एक्सपोज करपाक. संचालक अजय म्हणटा अजून बिलां जावंकूच ना. काँग्रेसीक कोणें चुकीची म्हायती दिल्या. प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन और अदरवाइज. सो अशा ह्या वेळार हे फावटी जी एजन्सी बाय ड्यू प्रोसिजर थ्रू मिनिस्टर्स ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर्स अप्रुवल एंड हॅज बीन अप्रूव्ड अदरवाइज हॅज बीन गिवन टू वन एम्पनल्ड एजन्सी ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी. आता त्याच्या नंतर इव्हेंट झाल्यानंतर काम कितें आसता की दे रेज द बिल. आय हॅव कमिटी हू व्हेरीफायज द एंटायर bills that are been submitted. अजून काय बिल सबमिट. सो दॅट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम वेअर दे आर गेटिंग दॅट व्हॅल्यू आय डोंट नो. सो जेन्ना ती बिलां सबमीट केल्यानंतर ती स्क्रुटनायज जाता, व्हेरीफाय जाता, ती सर्टिफाय केली वता बाय दी कमिटी, देन अगेन चेक्ड बाय द डिपार्टमेंटल प्रोसेस, दॅट इज अकाउंट सेक्शन. आणि अशा वेळार इट गोज टू फायनान्स डिपार्टमेंट अगेन स्क्रुटनायझीस देम and then again it goes to cabinet and such cabinet approvals only after that is obtained. I think we can release the amount that is being used for that particular event. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.